112वी जाय पुजा नशीब जाय. सो नवी पिढी सुद्धा ह्या हितून गुंतल्या. हय सगळे इनवॉल्व. पूण आतां सांगपाक दुर्भाग्य म्हणल्यार एक म्हणल्यार थोडे लोक आमचेच लोक जायांमुळे विकपाक तयार जाल्यात थोड्या पयशांक लागून. हेजे पयलीं 7-8 वर्सां पयलीं जायांक उजो घालून करून जायां झाडां काबार केल्ली. बिल्डर लॉबी कितें आमकांय खबर ना. रेड हँडेड कोण खावना. आनी थोडे आतां नवीन तरूण भुरगे कामाक लागल्या खंय 2 पयशे करपाक लागल्या. ते आतां वायट दिसता सांगपाक. तेच आतां हे जायांमुळे विकपाक सोदता. आतां जायो नाल्यार जाया पुजा कशें करता तें आमी चिंतता. आमचो एकूच हेतू म्हणल्यार म्हाळशेक जायो पडपा जाय आनी आमच्या फुलकारांचो हक्क तांकां गावपा जाय. पूण हे नवीन पिढी थोडे सदमना. ते फक्त शॉर्ट टायम मनीक लागून हे मोळे थोडे विकपाक सोदता. वायट दिसता सांगपाक पूण सांगचें पडटा. ते सत्य परिस्थिती. हेंचो सुगंध आसा आनी खंयच्याच जाय जगार खंयी ते हे मातयेची आनी म्हाळशेची कृपा ही. ताका लागून म्हाळशे जायो एकदम फामाद. आनी हांचे तुमी जाणा हेचें कारण जाया पुजा करपाचें कितें. 112 वर्सां पयलीं म्हाड्डोळांत न्ही सगळे ऑल गोवा रोगराई पसरलेली. मागीर लोकांनी सांगणें करून आंगवण करून म्हाळशेक जायोची पुजा घातली. मागीर तेन्नाच्यान हें दुयेंस कमी जालें गेलें कंप्लीट काबार जालें. हें वैशिश्ट हें जाय पुजेचें. ताका लागून जायाची पुजा दर वर्सा करता. आतां 112 जाली सेंच्युरी जावन आनी 12 वर्सां जाली. आनी हो जायांचो धंदो तो 150-200 वर्सां पयलींचो आतांचो न्ही. जाया पुजा 112वी पूण हो धंदो 150-200 वर्सां पयलींचो धंदो आज्या पणज्याच्या काळांचो. जायाची पुजा सो तयारी जाली तुमची. जाता जाता जायना. जाय गुंतपाचें काम चालू आहा. केन्ना पर्यंत जातलें. तुमी वर्साक कितले जाय दितात. आमी जाता तितले दिता. तुमचे बागायतीन मेळटा तितले दिता. अंदाजे कितले फुलां जाता अंदाज. जायेचे 1000 म्हण जायो तितले दिता 7-8. आयज एका दिसाच्यो काय 2 दिसाच्यो. कालच्यो काल दिल्यो आयच्यो आयज. दर वर्सा दितात. हय 2 दिसाक मी भायर विकिनात ना एकट्याकूय दिनात. नांव कितें तुजें. म्हणजे